Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. शिरोडा फाटोफाट दाबाळ कळसाळातूय बोबाळ. भूमिपत्र बिलावेल्यान थंयचे लोकप्रतिनिधी आणि आरजीचे वाजले. हो कायदो तुझे घर जेका पिंक एरिया आम्ही म्हणटा त्या पिंक एरियाची जमीन त्या जमिनीपुरतो हो कायदो लागू जाता. त्याचे घर 31 मार्च 2019 पयली रजिस्टर आसपाक जाय पंचायती. दुसरे ज्याच्या नावार रजिस्टर आसा त्याच्या फॅमिलींतलो सध्याचे डॉमिसायल 30 वर्सां पयलींचे आसपाक जाय आणि मॅक्झिमम तुझे जे बांदकाम क्षेत्र आसा ते 250 स्क्वेअर मीटर पर्यंत आसपाक जाय. विरोध करतले म्हणतात बिलातल्या गोंयकाराचो अर्थ सांगचो. एक गोंयकार जालो खरो गोंयकार आनी एके सायडीच्यान मायग्रान येयला. आमी ऑलरेडी ताका कम्युनिटीला जमीन गिफ्ट केला. पंच सरपंचाच्या आशिर्वादान तेणी खंय तरी कम्युनिटीला जमनीर तेणी घर बांदला. आयज त्याचे घर रजिस्टर करपा खातीर हो कायदो आसा. आतां तुमी म्हणले हो कायदो जो आसा पळय न्ही हो गोंयकारांक लागून आसा. सो गोंयकाराचें डेफिनेशन कितें आसा हेतून मायग्रंट जे आसा ते मेजॉरिटी आफ्टर 61 गोंयांत मायग्रेट जावन येयल्ले आसा आणि मॅक्झिमम जागेंचेर तेंच्यांनी इल्लीगल कन्स्ट्रक्शनां केल्ली आसा. जे लोक ओपोज करता त्या लोकांक एकूच म्हायती एकूच मेसेज पावोवंक सोदता की बाबा हे जो वाठार आसा आमचो मुद्दम जो सावड्डे मतदारसंघ जो आसा सावड्डे मतदारसंघ हो गांवगिरी वाठारांत आसा आनी जे लोक कितलेशेच वर्सां जालीं घरां बांदिल्लीं आसा पूण तांकां आजून तांकां मालकी हक्क ना. म्हणल्यार जमीन जी आसा ती कोण तरी भाटकाराच्या नांवार आसा. घर तेच्या नांवार आसा पंचायती लागिल्लें आसा पूण 149 तेंचें नांव ना जाल्यार तांकां जर आरसीसी बंद दिसली जाल्यार तो भाटकार येवन ताका आडयत असो म्हण ताका भंय लागिल्लो आसा. जेन्ना लोकांक हें सगळें आमी डिस्कस केलें बील लोकांची सजेशनाय बी घेतलीं आनी जेन्ना आमी म्हटलें की हें बील तुमकां पटलां तुमकां हांकां मान्यताय दिवपाची आसा जाल्यार तेन्ना तेणी सगळ्यांनी हात वयर काडून समर्थन दिल्लें आसा. आरजीवाले कागाळ करूंक कुडचडे पुलीस स्टेशनार पावले. कुडचडे पुलीस खंय कागाळ रजिस्टर करिना. फर्स्ट इन्सिडंट आमच्या भुरग्यांनी सीएमांक क्वेश्चन केलो तेन्ना सीएमान पुलिसांक सांगून तांकां अरेस्ट करून आतां फोंड्या पुलीस स्टेशनाचेर दवरला आनी हांगा आमच्या भुरग्यांचेर अटॅक जालो. आमचे भुरगे हांगा येवन तेंच्यांनी कंप्लेंट फायल केली जाल्यार हांगा पुलीस स्टेशनाचेर तेंची FIR सध्या नोंद जायना. थंयसर एक कायदो हांगा एक कायदो. आणि इतल्यानूच तो जितेंद्र नायक म्हणून साकोड्ड्या पंचायतीन पंच मेंबर आसा एक्स सरपंच तो गितेशाचेर डायरेक्ट आंगार गेलो आनी ताका गाळी मारपाक लागलो रिकॉर्डिंग करूं नाका आनी म्हाजेर सामको झुडोन येयलो. आपूण तुका सोदतालोच म्हणपाक लागलो मारपाकूच सोदतालो म्हणपाक तुका आपूण. तेन्ना बरें जालें म्हणपाक चान्सूच मेळ्ळो आनी एक सारकें म्हाजेर तेंच्यांनी अटॅक केलो. तो मदीं घालून तेंच्यांनी मुठींनी थापटांनी फाटीर म्हाज्या मारलो म्हाका. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक.